नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. ANIAची कारवारच्या INS कदंब नेवल बेजान रेड कारवायेन हेरगिरी खातीर तिगांक अटक केली. तिगांनी शिपयार्डाचे फोटो आणि सिक्रेट माहितीची हैदराबादाच्या एका मध्यस्थावरवीं विदेशांत धाडिल्ल्याचो आरोप तोडुलच्या सुनील नाईक आणि मुग्धच्या वेतन तांडेलाक सीबर्ड शिपयार्डान जाल्यार अंकोला हळवळीच्या अक्षय नायकाक गोंयांत अटक. तिगूय शिपयार्डान कंत्राटदाराकडे कामाक आशिल्ले. तिघाही असत ते सीबर्ड योजना प्रदेशात थंय कॉन्ट्रॅक्टराकडे काम करतले अशी माहिती मिळिल्ली आसात आणि तेन्नाच तेंच्यांनी ही माहिती हैदराबाद हांगासरल्या दीपक नावाच्या व्यक्तीक देऊन त्यानंतर त्या व्यक्तीन विदेशी नागरिकाक माहिती दिल्याची माहिती समोर येयल्ली आसात. या प्रकरणात जी माहिती दिल्याबद्दल या तिघांच्या खात्याचेर पैसेही जमा झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आसा. प्रोटोना खातीर प्रमोद फोंडे. CAA सकल पाकिस्तानी नागरिक जोसेफ परेराक गोंयांत पयले भारतीय नागरिकत्व. मुख्यमंत्र्यान मंत्रालयान परेराक सर्टिफिकेट दिवपाची फॉर्मालिदाद केली. जोसेफ अशी सिटीजनशीप मेळिल्लो पयलो गोंयकार. गोंय स्वतंत्र जावचे आदी पाकिस्तानान गेल्लो. गोंयकारांनी कडेन लग्न जावन इतली वर्सां कांसावले रावता. Well, I had applied CAA a long time back, 11 years back. It was not in getting process, and ultimately this has come CAA, which I got it very fast, first track. Yeah, I have to apply so my visa every time, every 2 years I have to apply. FRO was granting me a visa, which is for 2 years, and then I have to go again back to them, run this poll to that poll. All the inquiries I have to finish. I was praying. My whole day and night was concentrating on this subject only. I had a lot of files which other day I cleared. I also look at those files. I said, when I'm going to get my citizenship? I really sent prayers to online ministry to give me a citizenship. 11 years. I felt I went through. I want to get it much faster because I was born in Goa. Everything is, my parents was in Goa, my wife is Goa. So I don't know how long, why it took so long, but I'm grateful now that I got it. I got to real freedom. I'm now free to go anywhere. Even I had to go to Delhi visit I have to take permission from FRO. Now I can go just to take my ticket and travel. They knew that I was Pakistani and all. I used to come to visit my family. They was concerned about me. When are you going to get your citizenship and all that? Take a special visa, which I had to go approach to Indian Embassy in Bahrain. Just to give visa, which is I had to produce certain letters from my wife that I am coming to visit them and all that, and that is to issue. टर्मिनल कॅन्सराच्या दुयेंतींक पॅलेटिव्ह केअर दिवपी बिगर सरकारी संस्थांक अर्थीक मजत करचे स्किमींक सरकाराचो बावटो. कमीत कमी 20 पेशंट सांबाळपी संस्थांक 2.5 लाखाचे ग्रांट्स मेळटले. मायनिंग इंजिनियरिंग कोर्स परत सुरू जाता. मायनिंग बंद जाल्ल्या उपरांत कोर्साक रिस्पॉन्स मेळनाशिल्लो. सरकाराकडे पॅलेटिव्ह केअर सेंटर ना. आमच्याकडे आम्ही थोड्याफार पेशंटांक दवरता, पण पॅलेटिव्ह केअर घेवपा खातीर जी ऑर्गनायझेशन्स काम करता त्या ऑर्गनायझेशनाक गव्हर्मेंटाच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या वतीन मदत करपा खातीर आमी ही स्कीम काडल्या. सध्या एट प्रेझेंट देर इज 2 पॅलेटिव्ह केअर सेंटर. एक फोंडा, इट इज एन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हाच्या अंतर्गत तांच्यांनी खूप बरे पॅलेटिव्ह केअर सेंटर चलयता. हांव स्वता थंय वचून विजीट करून आयला. अशा पद्दतीचे इलनेसीस आशिल्ले पेशंटांक ते एडमीट दवरून त्यांची काळजी घेता आणि त्याच्या खातीर खूप दीस त्यांची डिमांड आशिल्ली आणि इट इज माय बजेटरी प्रॉमिस ऑल्सो टू गिव्ह द सपोर्ट फॉर द पॅलेटिव्ह केअर सेंटर. हे बजेटरी हांवें अनाउन्स केले आणि त्याच्या अंतर्गत आम्ही जवळपास पर मंथ 2.5 लाख रुपयाचो सपोर्ट जो आसा पळय हो दिता. गोवा मायनिंग डिग्री इंजिनियरिंग कोर्स बंद जाल्लो म्हणून हांवें तो परत सुरू करपाक लायला, कारण 20 भुरग्यांनी अप्रोच केला आमकां डिग्री करपाक तयार आसा म्हणून. अजूनही डिप्लोमा केल्ले जर भुरगे कोण आसत जाल्यार तेंच्यांनी म्हज्या इंजिनियरिंग डिपार्टमेंटाच्या मायनिंग सेक्शनान अप्रोच करचो. तांकां अंदू डिग्री इंजिनियरिंग मायनिंग करपा खातीर एडमिशन मेळटलें. इवन दो हांवें रिलॅक्स करून म्हणजे डिप्लोमा मायनिंग केलें न्ही, डिप्लोमा मेकॅनिकल न्हू, अजून इंट्रस्ट जर आसा जाल्यार बाकीचे डिप्लोमा केल्ले सुद्दां भुरगे
मायनिंग डिग्री करपाक शकता. इट इज अ वन टायम. सो तेंच्यांनी मायनिंग डिपार्टमेंटाक एप्रोच करचें आनी तांकां मायनिंग डिग्री करपा खातीर स्कोप मेळटलो. IIT एल्युमिनी कावन्सिला वतीन CSR सकल 700 कोटीच्यो 500 EV बशी गोंयाक मेळटल्यो म्हूण येरादारी मंत्री मॉविन सांगता. केन्ना मेळटल्यो ते अजून थारूंक ना, मात सगळ्यो बसी कदंबा आनी भौशीक सेवेक म्हणून मंत्री सांगता. गोंयाक खंय बरी भौशीक पॅसेंजर सेवा जाय. आज आयच्या कॅबिनेटान एक स्पेशल सब्जेक्ट आयलो आनी हांव समजता तो खूब खूब म्हत्वाचो टू हॅव अ सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इन गोवा. IIT एल्युमिनस कावन्सील आहा, अल्युमिनी कावन्सील आहा, ते कावन्सिलान एट द बिहेस्ट ऑफ द चीफ सेक्रेटरी तेणे एक म्हयनो सुद्दां जावना, एक म्हयन्या भितर लेस देन 1 month a letter what he wrote to that council to help us in corporate social responsibility to having more buses for transportation. Understood न्ही? तेणे ते रिक्वेस्ट केले तांकां आनी they have agreed to help us to the tune of 700 crores wherein they will be giving us electrical buses, EV vehicles to ply in Goa, which is going to solve our problem big time. More than 500 buses are being given by them to improve the transportation system in Goa. Ata IIT Alumni Council, they do lot of work under CSR. They have got lot of funds. Besides other things that they do, the main focus they want to lay as far as Goa is concerned is transport. And this has happened after the initiative taken by Chief Secretary with the full support and guidance of Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, and we have carried it forward, culminating in it coming to the cabinet. हायकोर्टाची अल शदाय चाइल्ड केअर इन्स्टिट्यूशना आड स्वेच्छा दखल. हायकोर्टाचे अर्दी प्रमाण CWCन बुधवारा संस्थेचे आसगांव इन्स्पेक्शन केले. ते आदी संस्था इन्स्पेक्शन करूंक दिनाशिल्ली. उपरांत इन्स्पेक्शन करून थंयच्या भुरग्यांची स्थिती पळोवची म्हूण कोर्टान CWCक सांगिल्ले. सुनावणी फाल्यां. See, this is a case concerning a letter that was issued by the Child Care Committee to the High Court, where they had made a grievance that this particular institution is not allowing inspection, and further it is not taking any permission from the under the act from the committee or the government. So based on that, the High Court took the suo motu cognizance. Today the matter came up before the High Court, and the High Court has directed that the Child Care Committee should visit this institution today at 3:30 to find out the well-being of these children, and as far as this institution and the child institution where these children are kept, that institution has to be checked for the purpose of safety as well as for the purpose of finding out the facilities which are there in this institution. So that inspection will take up at 3:30 today. The committee will visit this institution and submit a report to the High Court day after tomorrow, and at 10:30 the court will take up this matter and further orders will be passed. So as of today and as of now, the order is that the Child Care Committee should visit this institution forthwith, that is at 3:30, and find out the well-being of the children, and to find out about this institution as a whole as to whether it is being maintained properly or not. बाणस्तारी एक्सिडेंटाच्या प्रकरणात फेक ड्रायव्हर केशी नादोगात अमित पालेकराक हायकोर्टान थाकाय. जामीन आशिल्लो तसो लागू. फोंड्या जिल्लो कोर्टाचो जामीन रद्द केल्लो. हायकोर्टान निवाडो रद्द केलो. फॉरेन भोंवडेर गेल्लो म्हूण केशीचे चवकशीचेर परिणाम जायना. पालेकराचो आदोगाद सांगता. पालेकार फॉरेन भोंवड्यांक मेळ्ळो. Honorable High Court has been pleased to set aside the order passed by the Honorable Session Judge sitting at Ponda. The court has held that order passed by the Session Judge or Additional Session Judge sitting at Ponda was an illegal order. In any case, it was the case of our case that it was a highly obnoxious order. Such an order ought not to have been passed, and unfortunately there was gross non-application of mind to the earlier order granted by that very court, which in fact
had permitted us to leave the country. Even if there is a violation of a condition of bail, it does not automatically mean that the person's bail should be cancelled and that he could be taken back in custody. The law on the point is that if there is any violation, there has to be an application of mind to find out by virtue of that violation if the administration of justice has been affected or not, and if investigation has been hampered or not. Now that was not even the case of the prosecution, that by he leaving the country for more than one occasions, the prosecution could not, or the investigating agencies could not investigate. Nothing of that sort. So this was, as we have already said, that this is only a political vendetta. It's seen that it is a blanket order. So now if Mr. Palekar wants to go wherever he wants to go, he need not go back to the court and ask for permission. काणकोणा माशेच्या सत्यवती सोरू आंगले हायर सेकंडरीची शिक्षिका चंद्रलेखा मेस्त्रीक शास्त्रीय शिक्षक पुरस्कार जाहीर. सगळ्यांक तोखणाय ती म्हणटा सगळे श्रेय विद्यार्थ्यांक. विद्यार्थ्याच्या सहकार्याक लागून आता मेरेनचे एस पुरस्कार जाहीर जाल्या उपरांत चंद्रलेखाचो प्रुडंटाकडे संवाद. जेन्ना 2000 वर्सा हांव काणकोण टिचर म्हणून जॉइन जाले तेन्ना हांवें पळयलें की जी भुरगीं आसात ती खूब हुशार आशिल्ली, इंट्रस्टेड आशिल्ली शिकपाक, पूण एक कॉन्फिडन्स लेवल नाशिल्लो तांचे मदीं. टीचर म्हणून एक टिचींग एड कॉम्पिटिशनां पार्टिसिपेट जावन हांवें 19 प्रायजां हाडलीं स्टेटी खातीर. जेन्ना म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका पळयलो की टिचर पार्टिसिपेट जाता, टीचर कम्पीट करता दुसरे टिचरा बरोबर, तेन्ना तिवूय पार्टिसिपेट जावपाक लागली आनी आमी 22 अवॉर्ड हाडले सायन्स प्रोजेक्टा खातीर स्टेट लेवल आनी 3 नॅशनल अवॉर्ड हाडले. खंयचीय टीचर जेन्ना अवॉर्ड विन करता ताजें मेन कारण आसता तांचे स्टुडंट्स जर कॉपरेटीव आसतात, डिसिप्लीन आसतात जाल्यार सगळें शक्य आसा. आनीक एक सांगपाक सोदता की ह्यो सगळ्यो एक्टिविटी करपाक एक एक्स्ट्रा टायम दिवचोच पडटा. 2000 वर्सा जेन्ना हांव स्कुलान जॉइन जालें एज अ टिचर, म्हाका याद आसा विकांतले 4 दीस सुद्दां सांजचे आमी स्कुलान रावतालीं ह्या एक्टिविटी खातीर. नॅशनल टिचर अवॉर्डा खातीर अप्लाय करपाचें अशें आयडिया तशी नाशिल्ली, करतलेच अशें म्हणून. पूण म्हाका म्हज्या स्टुडंटांनी खूब जाणांनी, एक्स स्टुडंट जे आसात तांणी बी सांगलें की टिचर तूं अप्लाय कित्याक करना, इतली सगळी काम आसा. आनी अशें करून हांव तें डॉक्युमेंटेशन करपाक स्टार्ट केलें. काल जेन्ना ही मॅसेज पयली की टिचरीक अवॉर्ड मेळ्ळो, आमकां खरेंच खूब उमेद जाली की एक जो आनंद एक शिश्याक मेळटा जेन्ना आपल्या गुरूक प्रायज मेळटा तसो आमकां आनंद जालो. तेजे बद्दल टिचरीक खूब खूब परबी. सदांच टिचरी पयलीं कितें दिसतालें की चल्लेकाच्या एक दुसरी टिचर्सांसाक मातशी वेगळी. तिचो मायंडसेट म्हाका खूब आवडटालो. तिका एकेडेमिक्सा मार्क्स तिका मॅटर करनात, पूण डिसिप्लीन आनी तिणें आमकां खूब म्हणजे फक्त बायोलॉजी शिकयलें ना तर लायफ कशें जिवप आनी सद्दां ती आमकां मोटिवेट करताले. हें म्हाका तिचें खूब आवडटालें आनी टिचरीक अवॉर्ड मेळ्ळ्या बद्दल परत एक फावटी खूब खूब परबी. हय, टिचर खूब सपोर्टीव आनी परत एकदा टिचरी कॉंग्रेच्युलेट करतात. सपोर्ट तुवें कितें केलो आतां? सपोर्ट लायक टॅक्निकल सपोर्ट, लायक ड्रायव्हिंग बी करून जे आसताले टिचरीक जी डिफिकल्टीज येताली ते हांव टिचरीक हेल्प करतालो, लायक विडियोज बी करपाक. चवथीच्या फाटभुंयेर एफडीएच्यो धाडूय सुरू. म्हापशा बस स्टँडार धाड घालून मसाले, फरसाण, बिस्कीट, मांस जप्त. फरसाण खंय पॅक करूंक नाशिल्ले, लेबलूय ना. चवथी मेरेन कारवाय चलतली, एफडीएचे अधिकारी सांगतात. मजगती वेल्ला काणका FSSAIचो परवानो नासतना चलपी गाड्याचेर धाडी. अशें आमी फाटल्या 2 म्हयन्यांसान हे चालू केल्ले आसा, वेर वी आर चेकिंग दीज इंटरस्टेट बसेस एंड द फूड आयटम्स कमिंग थ्रू द इंटरस्टेट बसेस. एंड टुडे इज our 8th visit here, and over these 8 visits we have seen that a lot of the stocks that were coming earlier have stopped. Nevertheless, few items azuni जे without label येता तशें आमकां मेळिल्ले आसा. We have found some goat milk also today that has been imported into Goa for some cheese making which has come without label. So we have taken custody of these stocks and we will carry out further investigation. Through this process we have also started educating the suppliers from other states. आणि खूब अवेरनेस चालू जाल्लो आसा, बट फ्यू नॉन कंप्लायन्सीस वी आर स्टील सीइंग एंड दिस वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स टू एन्श्योर दॅट जे ह्या चॅनलान येता ते 100% कंप्लायंट आसपाक जाय. वी विल एन्श्योर दॅट इट इज कंप्लायंट. मजगती वेर्ला काणका परमेश यादवाच्या फरसाणीच्या गाड्यार धाड. गाड्याक खंय FSSAIचो परवानो नाशिल्लो.
ताचेरूय FDAची कारवाय. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. बांदोडकर मेमोरियल फुटबॉल ट्रॉफीचे काल राती जाल्ले मॅचीन ओडिशा FC जैतिवंत. चेन्नईन FC आड जाल्ले मॅचीन 1 गोल मारून जैत जोडला. फायनल 6 सप्टेंबराक. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करा. ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार आनी पॉडकास्टार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.